जे आमी ब्रीफ करतात की कमिशनाचो चार्ज घेवन सादारणशे 1.5 म्हयने जालो आनी त्यामुळे जे इश्यूज आसा किंवा आत्ता पर्यंत 2 म्हयन्याक सादारण 1.5 म्हयन्याक जे कितें जालें तें करपाक जाय ह्या संदर्भात तो एक ब्रिफींग करपाक जाय अशें म्हाका दिसलें आनी म्हणून आज मुद्दाम विशेष करून आमी प्रेस आनी प्रत्यक्ष चार्ज घेतक लक्षांत आयलें की खऱ्या अर्थान जे कमिशनाचें जे ऑफीस आसा ते कमिशनाच्यो केसीस घेवपाक तशें पोशक ना अशें दिसलें त्यामुळे तात्काळ मुख्यमंत्र्याकडे अप्रोच करून ते रेनोवेट करचें अशा तरेचो विशय मुख्यमंत्र्याक दवरलो तो सीमान मानून घेतलो ती साकून जी सुरवात जाली आनी प्रत्यक्ष 1 तारखेर जेन्ना काम सुरू केलें त्या वेळार लक्षांत आयलें सादारणश्यो 218 केसीस फाटल्यो पेंडींग आसात आनी त्यो स्पीडअप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें आमी काम प्रत्यक्ष सुरू केलें आज मेरेन आमी सादारणश्यो 120 जणांक नोटीस इश्यू करून प्रत्यक्ष कामकाजाक आमी सुरवात केली आनी जशें तश्यो केसी थोड्योश्यो कॉम्प्लिकेटेड आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे ज्या प्रमाणात ताका वेळ दिवपाक जाय ते वेळ दिवन त्यो डिस्पोज करपाक जाय तें ज्या तरेन जो वचपाक जाय वचना जालें लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे आमी एक थारायलें की जर एखादो गांवडोंगरी साकून एक खोतिगांव साकून सांगेवेल्यान जो मनीस आसा तो जर आमी एक नोटीस पावली बरें आसा नासत जर जायत न्ही तो पणजे पर्यंत येवप ताका खूब कठीण आसा त्यामुळे एक डिसिजन हांवें घेतलें की सबंद सावथ गोंयच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो तांकां पयलीं रावंडाक जरी एटलिस्ट तांचे आयकून घेवप अशा तरेचो एक निर्णय घेतलो आनी सादारणश्यो 75 केसीस 75 केसीस आमी तांकां नोटीस इश्यू केल्यो आनी तांची एक हियरींग प्रत्यक्ष साकून 17, 18, 19, 20 फाल्यां पर्यंत 4 दिसांचो कॅम्प जो आसा आमी हांगा सावथ गोवा कलेक्टर ऑफिसांत लावन घेतलो आनी सांगपाक खूब आनंद दिसता की जसो रेस्पॉन्स आमकां मेळपाक जाय आसलो आनी तशा तरेचो रेस्पॉन्स आमकां अपेक्षीत तो रेस्पॉन्स मेळ्ळो सादारणशे 80% लोक म्हणजे आज पर्यंत प्रत्यक्ष येवन आपली गाराणी ताणें मांडली आमी आयकून घेतली आनी आयकून घेतकच तांकां लक्षांत आयलें की लोकांक एक उत्साह दिस पडटालो की ह्यो केसी सादारणश्यो 2013तल्यान पेंडींग आशिल्ल्यो आमी ह्यो केसी कश्यो हँडल करप ह्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या वेळाचेर तांकां गायड केल्लें आसा त्यामुळे अत्यंत ती 2 गजाली म्हत्वाच्यो आमकां दिस पडटात ना ज्यो जरी एट्रोसिटीच्या संदर्भात उरल्यो किंवा सर्वीस मॅटरात उरल्यो किंवा तिसरी गजाल आसा ती लँड इश्यू संदर्भात जरी उरल्यो तातूंत सगळ्यांत मोठो म्हत्वाचो मुद्दो म्हाका दिसता ट्रायबल सप्लायन जो इश्यू म्हळ्यार जे ST कम्युनिटीचो विकास करपा खातीर डेव्हलपमेंट करपा खातीर जो एक्चुअली गोंयच्या बजेटांतले 12% जे बजेट जे आसा न्ही ते अलॉट केलें वता पण प्रत्यक्ष अनेक वेळाचेर अनेक डिपार्टमेंटां ती सारकें युटिलायज करिना ह्या संदर्भाच्यो सुद्दां ज्यो कंप्लेंट्स आमकां आयिल्ल्यो आसा आनी तशेंच अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो फॉरेस्ट रायट एक्ट हाजी अंमलबजावणी आसा ती ज्या तरेन जावपाक जाय आसली गोंयाक ती जाली ना त्यामुळे त्या संदर्भांतल्यो केसी म्हजे कडेन आयिल्ल्यो आसा त्यामुळे आमी एक तात्काळ आमी ठरयिल्लें आसा येणाऱ्या 1 तारखेक म्हळ्यार ST कम्युनिटीच्या हिता खातीर जी वावरणारी जी ऑर्गनायजेशन आसा उटा आसतलें मागीर गाकुवेद आसतली अशे वेगवेगळे असोसिएशन आसा की ज्यांनी ह्यो कंप्लेंट आमचे कडेन दवरल्ल्यो आसा तांकां सगळ्यांक आफोवन घेवन आसा ह्या संदर्भात एक प्रॉपर तांचे कडच्यान तांची अपेक्षा कितें आसा त्यो आमी समजून घेतल्यो आनी त्या नंतर ज्यो कंप्लेंट आसात की ज्या डिपार्टमेंटान तांणी कंप्लेंट घातली आसा की त्या कंप्लेंटानुसार की प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जे ट्रायबल सप्लायन युटिलायजेशन करपा खातीर आसा किंवा ST कम्युनिटीचे घटक जे आसात की ताणें ते कशें वापरचे तांचे प्रपोजल कशें येवपाक जाय ह्या संदर्भांच्यो सुद्दां आसा न्ही गायड एकमेकाक आमी करपाची आवश्यकता आसा आनी जेणे करून म्हाका दिसता की ST कमिशन जे आसा न्ही एक पावरफूल पोस्ट आसा मागीर ताजो योग्य तरेन कसो उपयोग जावं येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव प्रयत्नशील आसतलो
आनी त्या संदर्भांतल्यो की हांवें पयर सुद्दां फाटलें म्हणलें की प्रत्येक तालुक्याक वचून ताजेर अवेरनेस हांव सुरवात करतलें की जेणे करून कशा तरेच्यो केसीस, कशा तरेचे डिफिकल्टी आसात किंवा घटनेन दिल्ले अधिकार आसात ते कशे आमी वापरपाक जाय, खंय वायलेट जाता काय कितें, किंवा ताजे ट्रायबल सप्लाय संदर्भांतलो आर्थीक जो विशय आसा ताजो उपयोग करून कशा तरेन घेवपा येता की त्या संदर्भांत कशें प्रपोजल आमकां कमिशनरा कडेन येवंक शकता, ह्या संदर्भांतले प्रॉपर तालुक्या ठिकाणी वचून आमी लोकांक गायड करतले, प्रबोधन करतले आनी जेणे करून म्हजी अपेक्षा आसा की लोकांक हे सगळें अवेर जाल्या नंतर जास्तीत जास्त लोकांनी कंप्लेंट्स येवच्यो की जे घटनेन दिल्ले अधिकार आसा त्या अधिकाराचो उपयोग करपा खातीर की योग्य तरेन जर प्रश्न आयले आनी ते सुटावे करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आमी जर मार्गदर्शन करपाक शकले जर जायत न्ही, म्हाका दिसता ह्या पोस्टाच्या निमित्तांतल्यान की बरेचशेच जे प्रश्न आसा न्ही ते जाका डायरेक्शन दिवप, फुडें व्हरप हें आमकां शक्य जातलें.